जय हिंद. तुमकां दिसता आसतलें की एनसीसी म्हणजे कितें जावं एनसीसी आमी कित्याक घेवचे हो खुबश्या भुरग्यांक प्रश्न आसतलो जावं आमकां डावट आसतले. ओके, सो एनसीसी म्हटल्यार नॅशनल कॅडेट कॉर्प आनी हो एक लार्जस्ट यूथ ऑर्गनायझेशन म्हणून आमच्या इंडियेन आसा. तर ह्या एनसीसीन तुमकां कितें फायदो जातलो? एनसीसी तुमकां खूब कितें शिकयता. तर एनसीसीन फर्स्ट थिंग आमचे कॅरेक्टर बिल्डअप करता. लिडरशीप क्वॉलिटीज आसता पळय त्यो शार्पन अप करता. आनी तिसरी गोश्ट, जर तुमकां आर्मी जावं डिफेन्स सॅक्टरान वचपाक जाय जाल्यार ही तुमकां बेजीक मिलिटरी लेवल ट्रेनींग प्रोवायड करता. आतां एनसीसी मुळे तुमकां कितें शिकपाक मेळटलें? फर्स्ट थिंग तुमकां फायरींग शिकपाक मेळटा, जेका आमी वेपन ट्रेनींग म्हणटा. तितून तुमकां रायफल घेवन शुटींग कशी करप हें शिकयलें जाता. जी तुमकां जर एनसीसीन तुमी जर ना जाल्यार ही तुमकां फायरींग करपाक केन्नाच मेळची ना. सो दीस इज द युनीक फीचर अबाउट एनसीसी. दुसरी गोश्ट, एनसीसीन तुमकां खाकी युनिफॉर्म घालपाक मेळटा आनी जेन्ना तुमी फूल एनसीसी युनिफॉर्म घालता देन यू आर ऑल्सो कन्सिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आर्मी. ओके, सो युनिफॉर्म घालपाचो हो खूब व्हडलो प्रायड आसता. तिसरी गोश्ट, तुमचो कॅरेक्टर बिल्डअप जाता. तुमकां लोक जे नजरेन पळयता ते सदांच एक बऱ्या नजरेन पळयता, बरो सिटीजन म्हणून पळयता, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री अशा नजरेन पळयता. तिसरी गोश्ट, तितून तुमकां सब्जेक्टा बद्दल, आर्मी सब्जेक्टा बद्दल, तशेंच कॉमन सब्जेक्ट जे आसता जेका लिडरशीप क्वॉलिटी, मागीर पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट, कम्युनिकेशन हे सुद्दां सब्जेक्ट ह्या शिकयले जाता. तशेंच एनसीसीन खुबशे कॅम्प्स आसता. कॅम्पाक तुमकां खूब ट्रेनींग दिल्ली जाता वेगवेगळ्या गोश्टीचेर, जितून जे करून एनसीसीचे एम्स आसा पळय ते फुलफील जातले. सो ह्या हितून कॅम्पान्स तुमकां वेगळे वेगळे देशांतले जावं वेगळ्या वेगळ्या बाकीच्या प्लेसींतले, दुसऱ्या कॉलेजींतले खुबशे कॅडेट्स मेळटले, दुसरे स्टुडंट्स मेळटले. सो तुमचे फ्रेंड सर्कल वाडटा. दुसऱ्या स्टेटींतले कॅडेट्स जेन्ना कॅम्पाक मेळटा तेन्ना तेंच्या बद्दल तुमकां जाणोवपाक मेळटा, तेंची संस्कृती जाणोवपाक मेळटा, कल्चर जाणोवपाक मेळटा. सो हो एक एडवांटेज तुमकां मेळटा. सो हे जेन्ना आमी सगळ्यो एक्टिविटीन्स पार्टिसिपेट जाता, तुमच्या जर मनान फियर आसा तो फियर केन्ना वयता तुमकांच कळना, बिकॉज यू आर विथ द फ्लो. तुम्ही जेन्ना सगळ्या बरोबर काम करता ह्या एनसीसीन, तुमचे एस आय सेड इज लार्जस्ट यूथ ऑर्गनायझेशन, तेन्ना तुमची पर्सनॅलिटी बिल्डअप जाता, तुमची लिडरशीप क्वॉलिटीज डेव्हलप जाता. ओके, तुम्ही रिस्पॉन्सिबल जाता कंट्री खातीर. तशेंच दुसरो एक सेक्टर ह्या फिल्डान आसा तेका म्हणटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी सेल्फलेस सर्वीस. जेन्ना जेन्ना आर्मी सेक्टराक एनसीसी कॅडेटाची गरज लागतली तेन्ना एनसीसी कॅडेट सदैव तत्पर आसता ते काम करपा खातीर. खंयच्याय परिस्थितीक, एक म्हण सुनामी, अर्थक्वेक, आतां कोवीड सिच्युएशन जावं आनीक कसले ट्रॅजीक एक्सिडंट जालो जाल्यार एनसीसी कॅडेट सदैव ती सेवा दिवपाक आपल्या पयलो तयार रावता. ओके, सो दीस हो प्लॅटफॉर्म जो आसा न्ही तुमकां ओवरऑल तुमच्या भितून चेंजीस हाडटलो आनी दॅट विल बी व्हेरी मच इफेक्टीव ऑर हेल्पफूल जेन्ना तुमच्या जॉबा खातीर, करियरा खातीर तुमची वेगळी पर्सनॅलिटी डेव्हलप जाल्लेली आसता. आनी ते सोडून हे बी सर्टिफिकेट आनी सी सर्टिफिकेट आसता, ह्यो ज्यो दोन एग्जामी पास जावन तुमकां जे सर्टिफिकेट मेळटा ही तुमच्या फुडल्या करियरा खातीर, जॉबा खातीर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पेशली तुमी डिफेन्स सॅक्टरान जर वयता जाल्यार सुद्दां खूब अत्यंत इम्पॉर्टंट आसता. थँक्यू.